नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी एक 2-3 विशयांचेर उलयतले आनी आमचे बरोबर आमचे तीनय एडिटर आसात. किशोर नायक गांवकर, गोवन वार्ता लायव्ह, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो आनी गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर. आनी फाटली सप्तकाक आमी इतले सगळे ब्रेकार केले, एसेंब्ली सोंपतकीर एक राऊंड टेबल केलें. त्या सगळ्या गडबडी भितर अशें जाता की कांय म्हत्वाच्या विशयांचेर आडनदर जाता आनी भोंवतणी सारकी एक्शन चलिल्ली आसता. बट अशे कांय म्हत्वाचे विशय त्या वेळार आयिल्ले आसता तांचेर उलोवप त्या दिसांनी शक्य जायना, पण ते विशय खूब म्हत्वाचे आसता लोकांच्या दृश्टींतल्यान, राज्याच्या दृश्टींतल्यान, राज्याच्या तिजोरेच्या दृश्टींतल्यान. आतां तातूंत भितर एक आसा की आज ज्या विशयाची आमी सुरवात करतात तो म्हळ्यार CAGचो रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरलाचो रिपोर्ट. हो आमी त्या दिसांनी डिस्कस केलो ना, हो दोश आमचो न्ही. कारण सरकारान ह्या सगळ्या फाटली एक 2-4 वर्सां तरी एक नवीन प्रथा सुरू केल्या. इतलो इम्पॉर्टंट रिपोर्ट अधिवेशन सोंपता त्या दिसाक सरकार मांडटा आनी ताजेर मागीर चर्चाच जायना. हावसाकय चर्चा जायना, भायरूय बी एक 2 दीस बातमी येतात आनी विशय सोंपता. पण CAGचो रिपोर्ट हो एक अत्यंत म्हत्वाचो रिपोर्ट. ऑडिट म्हळ्यार कितें हें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. तें जेन्ना ऑडिट जाता आमच्या ऑर्गनायजेशना भितर सुद्दां जेन्ना जाता तेन्ना प्रत्येकाक तुगेलें सारकीं उत्तरां दिवचीं पडटात की हें अशें कित्याक, तें तशें कित्याक, हें अशें कित्याक जालें, हांगा इतलो खर्च कित्याक जालो, हांगा इतलें लुकसाण कित्याक जालें, हांगा इतलो फायदो कित्याक जालो, सगळ्यो गजालींचें. पण जेन्ना सरकाराचें ऑडिट जाता, लोकांच्या पयशांचें ऑडिट जाता, तेन्ना नक्की कितें घडटा त्या CAG रिपोर्टाचेर आमी आज उलयतात. किशोर, सुरवात तुजे कडच्यान करता. कित्याक दिसता अशें की सारको निमाणो दीस सोदून सरकार CAGचो रिपोर्ट टेबल करता? ऑडिट म्हणटा पळय ते कोणाकूच आवडना. हय. ऑडिट म्हटल्या उपरांत सगळे जाण त्याच्या कडेन दुर्लक्ष करतात. कारण ऑडिट म्हटल्या उपरांत तुज्या सगळ्या कामगिरीचो लेखाजोखा त्या ऑडिट रिपोर्टान जाता. म्हणजे ऑडिट हो विशय सरकारा खातीर तर सोडूनच दी. हांवें पळयलां इवन तूं समजा एका क्लबाचो मेंबर आसा, त्या क्लबाचे सुद्दां ऑडिट जर जावपाचें आसा जाल्यार सगळे जाण ते टाळटात. देवस्थान कमिटीचेर आसा, ऑडिट म्हटल्या उपरांत झगडो जाता सुरू, ते ऑडिट नाका. पूण एक गजाल प्रमोद हातूंतल्यान एक दिसता, जशें तूं म्हटलां की एसेंब्ली सोंपच्या टायमार हो ऑडिट रिपोर्ट प्लेस करप ही प्रथा एक 4-5 वर्स चालू आहा. खरें म्हटल्यार ऑडिट पुलिसांची एक सिस्टम आसता. जेन्ना क्रायम डिटेक्ट जाता, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR रजिस्टर जाता. जेन्ना प्रायमा फेसी एक क्रायम जाला असो जेन्ना हें जाता तेन्ना FIR. खरें म्हणजे ऑडिट हो त्याच अनुशंगान जेन्ना प्रायमा फेसी हांगा चुकला म्हणून जेन्ना स्पश्ट जालां आनी ऑडिटान ते नमूद केलें आपल्या रिपोर्टान, दॅट शूड ट्रिटेड एज अ मिस्टेक ऑर अ क्रायम ऑर म्हणजे तुज्या लॅप्स. पूण प्रमोद, हांव आतां गेली 15 वर्सां ह्या पत्रकारितेन आसा. कॅगाच्या रिपोर्टान खूब अभ्यास करून बाबडे ऑडिटर एडमिनिस्ट्रेटीव हेतूंतल्यो गोश्टी उघड करतात. पूण त्या गोश्टी वयल्यान खंयच्या तरी अधिकाऱ्याचेर कारवाय जाल्या किंवा खंयच्या तरी अधिकाऱ्या कडल्यान पयशांची वसुली केल्या अशें म्हाका केन्नाच दिसून येना. ह्या ऑडिट रिपोर्टान इतले सिरियस तांचेर मुद्देवादी. पण जॉयल, ही गजाल एक त्या रिपोर्टा भितरची गजाल म्हळ्यार की लॅक ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट. की जेन्ना ऑडिटर जनरल रिस्पॉन्स मागता सरकारा कडच्यान बिफोर फायनलायझींग द रिपोर्ट की बाबा हें अशें कित्याक जालें काय म्हणून, ते म्हणटात की आमकां रिस्पॉन्स येना सरकाराच्या डिपार्टमेंटा कडच्यान. लोकांचो पयसो, whoever is ruling is the custodian of that money, custodian of that treasury. Do you think सरकार ऑडिट लोकांच्या पयशांचे सिरियसली घेता जाल्यार कित्या खातीर, घेना जाल्यार कित्या खातीर? First of all, the government doesn't rarely respond to this CAG reports, and in fact, if you see these CAG reports give you a correct picture actually, because they are audit reports, they are audited, and there is a lot of study done in terms of getting sourcing information, sourcing data. Now, in a way, it exposes the shortcomings of the government and it embarrasses the government to a large extent. That is why we have seen on the last day it has been presented, nobody talks about it. The government doesn't find reason to answer back and justify why and all of that. So it has just been pushed under the carpet. Nobody wants to talk because there are
if you go to now in this debate, if you go through and see, I mean, there are financial implications, you know, in crores of rupees. I mean, and here we are talking one side on austerity, financial constraints and all of that, and there is huge wastage of money which just could have been avoided in these reports. So basically, it is not just this time, but every time the government tries to, you know, put this aside, you know, put it on the carpet, and try to see that, you know, it's nothing to do with this thing. They don't respond. Silence is consent, by the way. Yeah. Yeah. No, and secondly, there are so many CAG reports that are being pushed under the carpet. Now we can make a carpet out of CAG reports. It is that kind of a situation. पण हो मुद्दो असा की आम्ही म्हणतात सरकाराची आर्थिक परिस्थिती बरी ना. आम्ही म्हणतात की ह्या म्हयन्यासून जीएसटीचे कॉम्पेन्सेशन चालू उरतलें काय ना हाजे विशीं अजून क्लॅरिटी ना. अशी परिस्थिती भितर 100 कोटी रुपया सीएजी पिन पॉइंट करता की लॅप्सिसाक लागून घाळपणाक लागून वेस्ट केले. त्याच रिपोर्टा भितर सीएजी म्हणटा की सरकाराचे कितलेशेच डिपार्टमेंट हे क्वेरीज विचारल्यार रिस्पॉन्डच करनात म्हणून. सरकार सीएजीचो रिपोर्ट कित्याक सिरियसली घेना? मग जाता अशें की सीएजीच्या अंडर आपले जवळ 62 to 63 डिपार्टमेंट जे मेजर डिपार्टमेंट्स आसा ती सगळी त्याच्या अंडर येतात, स्कॅनरा अंडर येतात त्याच्या. आणि ती डिपार्टमेंट आसता कोणा कडेन जाल्यार आमच्या मंत्र्यांकडे ऑब्वियसली ते आमचे लिडर असतात. सो खंयचोच मिनिस्टर किंवा खंयचोच मंत्री तो ऑडिट रिपोर्ट सिरियस घेवन आपल्या खात्याचेर इन्क्वायरी बसोवचो ना, हे सगळ्यांक खबर आसा. पूण जेन्ना ऑडिटर आपली सगळी मेहनत उत्पन्नाक लावन जेन्ना सोदून काडटा काय गजाली, तेन्ना म्हाका दिसता की सरकारान एटलिस्ट तितके तरी हे दाखोवपाक जाय की बाबा त्याच्या हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावची, इन्क्वायरी जावची आणि जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसात तांचेर एक्शन जावची. 2-3 म्हयन्या पयलीं तुमकां याद आसतले दोतोर प्रमोद सावंतान एक स्टेटमेंट केल्लो की रस्त्याचे ऑडिट करपाचे 3 म्हयन्या भितर आपणाक रिपोर्ट दिवपाचो म्हणून. त्याचो रिपोर्ट आयज मेरेन ना. तेजी प्रोसेसच पुरो जावं ना. पूण ऑडिटाची गजाल कशें आसा, ऑडिटरान बाबा ठरयलें कॅगान की आपणाक ह्या गजालीचें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय म्हणून ऑडिटर ते करता आनी ते ऑन रिकॉर्डाचेर हाडटा. हो एक ऑडिटरचो फायदो आसता. आनी हे इन्व्हेस्टिगेशन जे करता कॅग ते गव्हर्मेंटाक नाका आसता एक्चुअली. म्हणून ते रिपोर्ट सुद्दां जो येता कॅगाचो तो असो किशोर म्हणटा असो की निमाण्या दिसा खंय तरी दवरप आनी तो आतां तरी जी आयल्या डिजिटल सिस्टम ते आनीक बरें पडलां की प्रिंट करून कॉपी दिना ते डिजिटल सिस्टमीन दितात कॉपी. सो म्हाका दिसता की सरकाराक हें आपल्याचेर हे दोश घेवपाचो नासता म्हणून सरकार ह्यो टाळाटाळीच्यो गजाली करता आनी कॅगाचो रिपोर्ट सायडलायन करपा खातीर किंवा त्याचेर कांयच प्रोसेस फुडें करनात. ताका कारण हेच आसत. हय किशोर, हो जो रिपोर्ट तुवें आतां पळयलो ना, वी वील गो इन टू द फायनल पॉयंट्स की लोकांक हे कळपा खातीर बातमी बितमी केल्यात आमी, बट लोकांक एका साद्या सोंप्या भाशे भितर सांगपा खातीर ह्या सीएजी रिपोर्टांतले ठळक मुद्दे कितें जे पळयतकीर आमकां लक्षांत येवपा जाय की बरीच घाळपणां जाल्यात म्हणून. एक गजाल आमकां प्रमोद समजून घेवपाक जाय. म्हणजे पयलीं ठळक मुद्दे सांगच्या पयलीं एक सिस्टम आसा की जेन्ना सीएजी आपलो रिपोर्ट प्रेजेंट करता, गव्हर्मेंट तो रिपोर्ट एक्सेप्ट करता आनी तो एसेंब्लीन दवरता. एसेंब्लीन दवरल्या उपरांत तो पब्लीक रिपोर्ट जाता. एक सिस्टम कशी आसा की गव्हर्मेंटाची PAC म्हणून एक कमिटी आसता, पब्लीक अकाउंट्स कमिटी. आनी एक परंपरा आसा की पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो जो चेअरमॅन आसता तो सदांच लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसता. म्हणजे लिडर ऑफ ऑपोजिशन हो सरकारच्या कारभाराचेर नदर दवरपी मनीस म्हणून ताका पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो चेअरमॅन करपाचो आसता. दुर्दैवान भाजपान ती परंपरा मोडीत काडून ऑपोजिशन लिडराक कुशीक काडून दुसऱ्याक PACचो चेअरमॅन करपाचे प्रकार हेच्या पयलीं घडल्या. आता तो कित्याक चेअरमॅन? PAC रिपोर्ट जो आसता तो PAC कडेन वयता, सॉरी CAG रिपोर्ट जो आसता तो PAC कडेन वयता आणि PACन त्याच्या पेरा वायज डिस्कशन करपाचें आसता. हय. आणि ते एक्सेप्ट करप किंवा तेतून जर कितें कशें आसता हेचेर मागीर क्लॅरिफिकेशन PACनी सरकारा कडेन जाप मागप आसता. सरकारा कडेन जाप मागन आसता आणि प्रत्येक पॅरेग्राफ वायज तेचेर स्पश्टीकरण दिवन मागीर तो पॅरेग्राफ एक्सेप्ट करप काय तेचेर स्पश्टीकरण दिवप हेचेर तें सगळें ठरता. आता गजाल अशी आसा की एक गजाल आमकां पयल्यान प्रामुख्यान एक गजाल लक्षांत दवरूंक जाय की फ्रॉम 2012 टू 2022 गोंयान BJPची सत्ता आसा. ही सत्ता आतांच 2022 येवं ना. त्यामुळे ते फाटले सरकार अशें करूंक मेळचें ना. 12 वर्सां हें सरकार BJPचें आसा. आयज हे PAC रिपोर्टान बाकीचे सगळ्यो गोश्टी आमी कुशीक काडया. शिक्षण खात्याचेर जे कितें भयानक गजाली PACन उक्ताडार हाडल्यात त्यो जर आमी पळयत जाल्यार गोंयच्या ह्या शिक्षण खात्याक कोण वाली आसा काय कितें अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. म्हाका आतां अशें दिसपाक लागलां की भारतात जग शिक्षण
शिक्षण दीत जाल्यार सगळे शाणे जातात. शाणेच जाव पिडयेक नव्या पिडयेक शाणे जावपाकूच दिवप ना अशें थरयलां काय कितें ह्या सरकारान. बरी एकीकडे किती म्हणा CAG रिपोर्टान शिक्षणाचेर? CAG रिपोर्टान सांगता सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टिचर्स एड्युकेशन अश्यो ह्यो सगळ्यो स्किमी एकठांय करून गोंयान समग्र शिक्षा अभियान म्हणून एक प्रोग्राम चलता सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर आनी ताका सगळें फंडींग तेचें सगळें प्लॅनिंग हें सेंट्रल गव्हर्मेंटान ताका एक व्यवस्थीत ताका गायडलायन्स थरलेले आसा की कितें कितें करपाक जाय, कशा पद्दतीन टिचरीचें अपग्रेडेशन करपाक जाय, कशा पद्दतीन ड्रॉप आउट्स आमकां टाळपाक जाय, स्कूल डेव्हलपमेंट प्लॅन करपाक जाय प्रत्येक स्कुलाचो, नवीन एड्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे गजाली घडटात काय ना हेची देखरेख करपाक जाय, खंयच्या सब्जेक्टान भुरगे कमी उरतात. आतां मॅथ्सान आमचे भुरगे कमी आसात ते कित्याक आसात ते करेक्शन करपाक जाय, त्याच्या खातीर प्लॅन करपाक जाय की ती बाबा कमतरता आमी हें कांयच गोष्टी ह्यो आमच्या गोंयान घडना. हें स्पश्टपणे दाखयलां. कितले ड्रॉप आउट जाता तेचो सुद्दां रिपोर्ट ना, स्कूल डेव्हलपमेंट प्लॅन ना, टिचरांक ट्रेनिंग ना. आतां हे सगळे गजाली आमकां प्रेस कॉन्फरन्सी सांगतात पूण प्रत्यक्षान ऑन ग्रावंडार जर पळयत जाल्यार CAGन जे कितें उक्ताडार हाडला ते जर पळयत जाल्यार गोंयचें शिक्षण भवितव्य हे अंधकारमय आहा, इन डार्कनेस आसा. आणि एक गजाल बरी आहा अशी न्ही की ह्या गजाली खातीर फायनान्स ना, Exactly. ह्या गजाली खातीर फायनान्सूय आसा. सगळें आसा पूण कोणाची इच्छाच ना. म्हणजे चलना कितें तेच म्हाका फायनान्स कळना. आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान पयसो येता पण करपाची इच्छा ना. इच्छा शक्तीच ना. म्हणजे शिक्षणाकडे जर अशा पद्धतीन जर सरकार पळोवपाक लागले जाल्यार दुर्दैव म्हणपाचें मागीर. Yeah. बाकीच्यो गोष्टी आमी सोडूनच दिवया. Yeah. Before we go to other parts of Kishore, what was the most striking observation in this report for you? One thing is what Kishore has said, it's very clear that, the CAG report has said there's a failure to prepare plans and appropriately fix budgets for school education in the 5 years between 2015 and 2020. So, इतले उलोवन सगळे आमी स्कूल अशें तशें करया म्हणून लायक दे आर नो बजट्स, नो प्लॅन, नो एलोकेशन. सो आय मीन दिस इज समथींग व्हेरी सिरियस. आय मीन वी आर टॉकिंग अबाउट एज्युकेशन अँड टेकिंग एज्युकेशन टू अ न्यू लेवल. द CM himself is an education minister and this is what we get in the CAG report. Secondly, if you see in SEZ, I mean a miscalculation which cost us 17 crores. A miscalculation when you actually By taking the land back. We're taking the land back. I mean, we could have very well argued saying that, why are you adding the construction cost? Why are you adding the penalty, interest penalty? We have just let it go. 17 crore is the loss. Excise leakages 11 crores we've lost. That too in 5 centers. 5 centers, 11 crores. If you see Panchayats, director of Panchayat has leased. No, that's a very funny case. पंचायतींची केस इतली कॉमिक आसा की पंचायत डिपार्टमेंट शिफ्ट करपा खातीर सरकारान एक जागा भाड्यान घेतलो. पण थंय फर्निचर कसलें करप आनी ताचे कितलो खर्च करप हें ठरोवप सरकाराक शक्य जालें ना. म्हणून 3 वर्सां तो जागो तसोच उरलो आनी तो जागो तसोच दवरून ताजे ऑलमोस्ट 3 कोटी भाडें दिलें. दिस इज एब्सर्ड. म्हाका याद जाता Movin in last term had spoken in the assembly on this की आमी GSIDCक विचारलें की हे फर्निचर करपाक कितले पयशे पडटले आनी GSIDCन कितें तरी कोट्यांचे हे कोटेशन दिलें आनी मागीर PWDक विचारलें आनी PWDन कितें तरी 80-90 लाखांचे कोटेशन दिलें. सो हे इतलो फरक आसा बी म्हूण सांगिल्लें पूण ते सगळे जाता मेरेन 3 वर्सां गेली. हीच गजाल प्रमोद फाटल्या CAG रिपोर्टान कोर्ट प्रिमायसीस म्हापसा हय अजिबात 5 वर्सां ही तरी 3 वर्सां 5 वर्सां प्रिमायसीस घेवन 5 वर्सां ताका भाडें फारीक केला आनी प्रिमायसीसूच ताब्यात घेवून ना. म्हणजे लेट्स गो अहेड. तुजे खातीर ह्या CAG रिपोर्टांतलो सगळ्यांत स्ट्रायकींग मुद्दो कितें? आमी फाटले 2 दीस आमी स्टोरी चलयल्या तितून एक मेन मुद्दो जो आसा तो साळावलीचो. साळावली डॅमाचे फर्स्ट टायम कोणी तरी ऑडिट केला आनी ते कॅगान केला आनी इतले ऑडिट सुंदर तेणी केल्ले आसा की आतां एक प्रश्न बरो रावता की शेता खातीर म्हणून जे उदक दिसाक सोडटात एक 200 ml कितले दिसाक पर डे समज आसा सोडटात जाल्यार तितले उदक तितले शेतूच जायना आमच्या कडेन. 14,000 हेक्टर साळावलीच्या उदकाचेर 14,000 हेक्टर जमीन कसपाक जाय, शेती जावपाक जाय सांगे, केपें आनी सासस्टीन 3 कडेन. पूण आतां अशें लक्षान आयलां कॅगाच्या की 14,000 जायना जाल्यार तें उदक 4,500 हेक्टर जमनीक वयता. बरें 4,500 जमनीन शेती जायना. तो म्हणटा की 1,600 हेक्टरानूच शेत जाता. म्हणजे 4,500 हेक्टरा खातीर जें उदक साळावलीच्यान वयता
ते उदक वयता खंय हो एक मोठो प्रश्न आसा आणि कॅगान तो प्रश्न सोदून काडलेलो आसा. कॅगान ताचेर बरें रिसर्च केला आणि खरें म्हटल्यार आतां राज्य सरकारान हेजे इन्क्वायरी बसोवपाक जाय की दिसाक जे 250 ml तुमी MLD उदक सोडटा शाळावलीचे शेता खातीर म्हणून ते बाबा खंय वयता. कारण ते जे वचपाक जाय आशिल्ले ज्या शेतांनी पळय ते कॅनल जे आसात ते सगळे मोडलेले आसा. उदक खंयच पावना, उदक खंय वचना, मागीर उदक वयता खंय, धरणांतल्यान उदक सोडटात. मग हे उदक खंय वयता. म्हाका डावट पाणी आसा कुठे मुरते मुरते. ही जे म्हण म्हाका आशिल्ली, डावट आसा ताचे प्रमोद म्हाका दिसता सारखे प्रॉपर एक्झाम्पल खंय तरी ह्या उदकाची चोरी जाता. खंय तरी इंडस्ट्रियल सेक्टरा खातीर म्हण किंवा माफिया कोण हेजे जे दक्षिणेत जरी उदकाचो प्रॉब्लेम नसलो तरी टँकर उत्तरेक इतलो भयंकर प्रॉब्लेम आसा आणि तू म्हणटा की इतलेच उदक. शॉकिंग रिपोर्ट आहा, तुमी तो मुद्दाम सगळ्यांनी वाचचो. म्हणजे अजापूच सगळें की बाबा इतकें उदक जर सोडटा जाल्यार इतकीच जमीन कसता. म्हणजे 1600 हेक्टर कसता. बाकीच्या जमनीचें उदक जे जाय आसलें तें उदक खंय वयता. सो म्हाका एक दुवा आसा की टँकरा खातीर किंवा खंय तरी किंवा दुसऱ्या एखाद्या न्हंयन व्हरून इंडस्ट्रियल सेक्टर कोण तरी ते उदक वापरता काय कितें हाचें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. एसआयटी जाय जाय SIT जाय आणि तितले उदकाचेर एक तालुको एखाद्या काणकोणाक धारबांदोडाक फोंड्याक उदक वयतलें. आमी जशें लास्ट रावंड टेबलाक उलयल्ले आमगे बिजली सडक पाणीच. आतां परत CAG रिपोर्टां भितरय बिजली सडक पाणीच, ताज्या भायर कांयच ना. ह्या रावंड टेबलांतल्यान लोक पळयतात आमकां विचारतात म्हणून सांगपाक सोदता की अंजुने आनी तिळरच्या डॅमाच्या उदकाची ही सिच्युएशन आसा. आतां सावली उपरांत खरें म्हटल्यार राज्य सरकारान फुडाकार घेवन तांच्यांनी खरें म्हटल्यार त्या वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरान सुभाष शिरोडकर मिनिस्टर आहात तांच्यांनी खरें म्हटल्यार फुडाकार घेवन ह्या दोनूय धरणाचे ऑडिट करपाची गरज आसा. सावलीचे जर इतके चमत्कार जाता आसत जाल्यार अंजुनेचे आनी तिळारीचे कितलेशेच चमत्कार आसता. तिळारीच्या बाबतीन आनीक आमी उत्तर गोंयांत उदक पावना म्हणटा. उदक पावना म्हणटा. तिळारी धरणाक लागून जी जमीन शेती लागवडी खाला हाडपाची आसली त्या जमनीन आता कॅसिनो येतात, त्या जमनीन स्पोर्ट्स सिटी येतात, त्याच जमनीन GCAचो ग्राउंड येता. मागीर कसली ओलिता खाली तुमी हाडटले. लोकांक फटयले, शेतां तुमची भरभराट जातली म्हणून तिळारी हे केली. 14,000चे 28,000 हेक्टर जावपाक जाय आशिल्ले, हे जाले उलटे. 14,000चे 1400 हेक्टराचेर पावले. म्हणजे इतल्या वर्सान 2007च्यान जेन्ना प्लांट जेन्ना म्हणजे डॅम सुरू जाले उदक वयता. 350 MLD उदक वचपाक जाय. 380 MLD उदक शेता खातीर आशिल्ले दर दिसाचे, तितले का वचना. पूण तुम्ही 4,500 हेक्टर खातीर सोडटात न्ही उदक. मग 4,500 हेक्टर शेती जायना न्हू. शेती फक्त जाता 1,600 हेक्टर. उरिल्ली उदक खंय वयता. पाणी कुठे मुरते, पाणी कुठे मुरते हे शोधायची गरज आहे. सारकें. पण म्हाका एक गजाल दिसता की ह्या हाजेरूय सरकारान SIT बसोवपाक जाय. SIT बसोवपाक जाय खरें म्हणटा. हय. आणि अशीच SIT जाय पडटली जशी जमनीची केली तशी वेगवेगळे डिपार्टमेंटातले लोक घालून ते सोदून काडचे पडटले. एक आसा हो उदकाचो प्रश्न, हो जीवन मरणाचो प्रश्न, हो लोकांच्या दैनंदिन जिवनाचो प्रश्न, बरोबर न्ही. तुमकां सगळ्यांक याद आसतली जायकान एक रिपोर्ट केल्लो खूब वर्सां पयलीं 2007 केन्ना तरी. तेन्ना गोंयांतल्या PWDचे पायपलायनी ज्यो आसात वॉटर सप्लायच्यो तातूंतल्यान 40% उदक हे खंय तरी वयता, म्हणजे गळती जाता सेंटा ते खंय तरी वयता. सो म्हाका दिसता की आतां इतल्या वर्सां उपरांत कॅगान PWD एग्रीकल्चर आनी वॉटर रिसोर्स तिनूय डिपार्टमेंटाक घेवन हे इन्व्हेस्टिगेशन केलां. सरकाराक आयचो रिपोर्ट आसा. सरकारान आतां फुडलें सोदपाक जाय की हे कोण करता, खंय वयता उदक ते. हांगा पायपलायनींतल्यान न्ही धरणांतल्यान उदक वयता. धरणांतल्यानूच वता, पायपलायनींतल्यान न्ही. सारकें आता तुम्ही सांगले पळय नॉन रेव्हेन्यू वॉटर. आता नॉन रेव्हेन्यू वॉटराचें प्रमाण कमी करपाक म्हणून येदे व्हडलो जैकाचो प्लॅन कितक्याच्याच कोटीचो तो बाबा कितलो आसलो आणि आता तो राबयल्या नंतर कितल्या टक्क्यांचेर येयलो हेचो हिशोब सध्या कोणूच दिना. आणि एक गजाल आमकां लक्षात घेवंक जाय की कॅगाचो फायदो हे आमचे जे पॉलिटिशियन्स आसात किंवा आमचे जे सरकार चलोवपी लोक आसात ते आपल्या सोयी प्रमाणे करतात. आता मायनिंगाचो विशय जेन्ना कॅगान काडलेलो तेन्ना त्याच विशयाचेर घेवन PACन तेचेर स्पेशल रिपोर्ट केलो. तशा पद्दतीन हांगासर जे ऑब्जर्वेशन्स कॅगान केल्या आणि रिपोर्ट आपलो तयार केल्या त्या ऑब्जर्वेशनाचेर ते डिपार्टमेंट सिरियसली कित्याक फुडें वचना. म्हणजे जशें आतां जयलान सांगलें तशें 12 कोटी 10 कोटी. आतां एक एक्झाम्पल घे फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस. त्या फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीचे बॅरक आणि ग्राउंड हो प्रायवेट एका इन्स्टिट्यूटांक तेंच्यांनी भाड्याचेर चलोवपाक दिलो. आणि हें कितें भाडें कशें की 30 स्टुडंट्साचें लिमीट दवरलें आणि 30 स्टुडंटाची तुमी फीस कलेक्ट करपाची. पूण ही प्रॅक्टिकल तेणी 100 भुरग्यांक तो हें दितालो ट्रेनिंग दितालो पूण फीस भरतालो 30 भुरग्यांचीच. सो अशें कॅल्क्युलेशन केल्या उपरांत 12 कोटी रुपया
फायर सर्व्हिसीक येवपाक जाय अशें कॅल्क्युलेशन कॅगान हांगा दाखयला. ते 12 कोटी रुपया आतां वसूल कोणा कडसून करपाचे? आतां आदलो डायरेक्टर रिटायर जावन गेलो, मागीर वसूल कोणा कडसून करपाचे? म्हणजे हे सगळे जे फिगर कॅगान दाखयल्या 12 कोटी एकी कडेन आतां पळय, ह्याच असेंब्लीन आमी पळयल्या 26,000 सुमार हेची DSS स्कीम म्हण, लाडली लक्ष्मी म्हण किंवा गृह स्कीम हे फॉर्मां पेंडींग आसात. कित्याक तर सरकार कडेन फंडींग ना म्हणून. आणि हो पळय, हो जर सगळें फंडींग कॅल्क्युलेशन जर तूं करशीत जाल्यार 1 कोट्यांनी रुपया हे सरकारचे अशे वाया गेल्ले ऑलमोस्ट पाकिस्तान क्लोज टू 100 crores 100%. सो ह्या 100 crores सरकार सिरियसली पळयत ना. म्हणजे हे अशेंच वचपाचें काय? म्हणजे अशें जर आसात जाल्यार ऍडमिनिस्ट्रेशनाक हें कसो बसतलो? म्हणजे आपूण जी एक चूक करता आणि सरकाराक जर लॉस No, that's a very interesting thing, which is in co-relation to this. हांव इतल्याच खातीर म्हणटा की बिकॉज यू ब्रॉट आउट दॅट इश्यू ऑफ स्किम्स. द व्हेरी इंटरेस्टिंग सरकारान काल तुगेली इलेक्ट्रीक व्हेकल्सा खातीरची सबसिडी बंद केल्या. सो एक गजाल क्लियर की एक वटेच्यान आमी ग्रीन एनर्जी आनी ग्रीन हाजी उलयतात आनी दुसरे वटेच्यान सरकार असेंब्लीक हो विशय येतकीर तुगेली सबसिडीज बंद करता. एक गजाल कळटा की दिवपाक पयशे नात. DSS आनी जर ग्रीन हो जर तुगे कंपेरिजन केलें जाल्यार ग्रीन फाटीं पडलेत न्ही. तुगे DSSचे पयशे पयलीं दिवपा जाय. तर ही परिस्थिती आहा. आनी दुसरी वटेच्यान ही वेस्टेज. देर आर टू थिंग्स जॉय. वन इज द अमाउंट because we see that 100 crores, so it looks big. And second is the reason why this happens. Why this happens is because there is a classic case of EDC. जंय तांणी प्लॉट 3 कंपन्यांनी ट्रान्सफर केलो फॉर हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्ट आनी ट्रान्सफर फी कोणेच भरली ना, which itself comes to some crores. But what happened? The issue is not merely of amount. Issue is why this happens, because it looks like कितल्योश्योच गजाली कोणाक पडून गेलो ना. कोणाचो पयसो? लोकांचो पयसो, सरकाराचो पयसो गेलो. हो जो एटिट्यूड आसा पळय, डोंट यू थिंक एट एन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवल there needs to be tightening of the screws? Absolutely. Pramod, what we get out of this is there could be a internal failure. There could be an internal systemic failure where maybe there are lack of internal audits, or the government is bulldozing itself to a kind of a will which it thinks fair enough. Maybe they want to achieve something and they're doing it by hook or by crook. So मागीर पळोवया रे, आतां करया अशें, like that kind of an attitude, and then they are just facing this now and still they are ignoring it. I mean, if you see, this is something which you cannot avoid. 100 crores plus, you're just losing out. And then you are talking about austerity, saving, cost cutting. The best joke is just for, I'm saying it on a lighter note, but in a very serious way. This is not because of corruption. Yeah. This loss is not because of corruption. Yeah. This loss is purely because of negligence. Now add corruption to it. Yeah. ऍड करप्शन टू इट म्हणल्यार पंचायत डिपार्टमेंटाची स्टोरी जी आसा ती सगळ्यांक खबर आहा की कशे तरेन सरकार रेंटाच्यो कंब्या घेतात, बिल्डिंग घेतात, प्रेमासीस घेतात आनी कोट्यांनी रुपया खर्च करतात. म्हाका दिसता एके बिल्डिंगेचेर जवळ जवळ आतां मेरेन 60 कोटी रुपया खर्च जाला. ते बिल्डिंगेचो खर्च भरोवन तसले आनी तिने 5 बिल्डिंग बांदल्यो आसतल्यो. हेतून स्कॅम जर ना जाल्यार आनी कितें आसपाकूच जाय भितर. विनाकारण कोण करिना बेश्टे, विनाकारण करिना कोण. सो म्हणून तू म्हणटा वॉट नेग्लिजन्स, डेलिबरेट नेग्लिजन्स. मुद्दाम केल्लें डेलिबरेट नेग्लिजन्स. डेलिबरेट नेग्लिजन्साचें हांव उदाहरण दिता. हे जे 12 कोटी फायर अँड सर्व्हिसेसचे वसूल करूंक ना, ते 12 कोटी कोणी तरी भलत्यान वसूल केले. आतां तुका तेचे फुडलें सांगता. हो 12 कोटीचो विशय हेच्या पयलींच उघड जाल्लो. त्या टायमार ज्या मनशा कडसून ते वसूल करूंक जाय आसले, तो मनीस व्हडल्या व्हडल्या लिडरा कडेन भोंवताना दिसलेलो. म्हणजे तेणी कोणा कडसून तरी समजा 12 कोटी तो भरपाचे आहा, तेणी आपूण एक 5 कोटीचेर सेटल करात अशें म्हणून कोणाच्या बोल्सान जर घातले जाल्यार कोणाक खबर आहा. म्हणजे ह्या अशा पद्दतीन हे वेव्हार आतां कॅगान आतां येदे व्हडले सगळे ऑब्जर्वेशन्स आपले काडला. हो जर कॅग रिपोर्ट तूं जर तुज्या कडसून 12 कोटी येवंक जाय, कितें करता तूं सांग? मातशें 3 कोटीन भागे मरे तें. कोणाक कळटलें? हे अकाउंटेबिलिटी कोणाची? बरोबर. तेका कोण जाप विचारतलो काय ना, बाबा ही जी संस्था ज्याच्या कडसून 12 कोटी येवंक जाय तेका एक लेटर तरी वचोंक जाय की कॅगान ऑब्जर्वेशन केला, तू 12 कोटी भरपा जाय, केन्ना भरता, हे सुद्धा लेटर जर काडिना जाल्यार उपयोग कितें कॅगाचे आनी रिपोर्टाचो? बरोबर, एब्सोल्युटली. हांव त्याच खातीर म्हणटा. There is what we see is there's
it appears to be some kind of a method to this financial madness which we see. There is a method. Yeah. Because otherwise, The one thing I have realized over a period of time that there is always a method in madness when it comes to matters like this. So it is never out of fluke. yes, absolutely. एक गजाल म्हणजे टायम सोंपची पयलीं आमी एक बरो इनिशिएटीव आतां इतली सगळें आमी वायट गजालींचेर उलयले ते तुका चुकता हें चुकता तें चुकता एक बरो इनिशिएटीव जो आमी आतां लॉन्च करतात 29 तारखेक तो म्हळ्यार रीड इंडिया आनी हाजो फाटलो हेतू इतलोच भुरग्यांनी आनी फक्त भुरग्यांनी न्ही रीड इंडिया म्हणटा सगळ्यांनी वाचचें इल्लो मोबायल कमी पळोवचो इल्लो टी व्ही कमी पळोवचो इल्लो टॅब कमी पळोवचो आनी वाचचें आनी वाचून जें मेळयता आमी तें आमकां प्रत्येक खेपेक OTT प्लॅटफॉर्माचेर मेळचें ना किंवा टीव्हीचेर मेळचें ना किंवा टॅबाचेर मेळचें ना आनी वाचपाची संवय जावची आमी ग्रीन रेवोल्युशनाचेर उलयतात व्हायट रेवोल्युशन उलयतात लेट देर ऑल्सो बी अ नॉलेज रेवोल्युशन ह्या भावनेंतल्यान हे रीड इंडिया मुवमेंट जो आसा तो गोंयांत येता आनी तो फुडें व्हरपाचो हावेस घेवन आमी हो लॉन्च करतात So I want all our editors to just say two things. Number one, what do you feel about this? And number two, if you could tell us your favorite book, your favorite author, and one takeaway that you got because of reading. Reading, if you see now in the current generation spends a lot of screen time, and reading physical books has gone, almost forgotten. People don't read books. Everything is digital format, and everybody likes to be either on their cell phones or tabs or mobiles, laptops. So this is a good initiative which will actually try in an attempt to revive this reading habit. It's a beautiful reading habit, which actually refreshes your memory, sharpens your mind, educates you in an intellectual level. Your favorite book, your favorite author. Yeah, there are a couple of favorite books, and I will read out some of the books which are my favorite. Ikigai, Mindset, Rest, Tools of Titans, How Luck Happens, Limitless, Mind Without Fear by Rajat Gupta, Will by Will Smith. These are my favorite See, you are on a transformational journey. व्हेरी नायस. माझं रायटर म्हणजे माझ्याकडे इतकी म्हाका आयुश्यान त्या पुस्तकांची मदत जाल्या की अशें म्हटलें जाता की आमी जे आयज कितें आसा स्वताही एक कवी तूं स्वताही एक लेखक ते पुस्तका खातीरच आमी आसा अदरवायज आमकां इतलें गिराण मेळपाचें हें नसलें म्हणजे जें कितें आमचे कडेन आसा तें कारण हें केन्ना सोंपा हो जो लर्निंग प्रोसेस हो सगळो शिकपाचो प्रोसेस हो सो म्हाज्या आवडीचे लेखक म्हणटा ते आमचे गोंयांतलेच आमी भायले खूब आसा जायतीं पुस्तकां वाचल्या आमी पण म्हाजो आवडीचो लेखक आमचे गोंयकार आसात आमचो पुंडलीक बाब नायक दामोदर मावजो बाई आणि महाबळेश्वर सैल अशें ह्या ज्या लोकांचें जें साहित्य आसा पळय तें इंटरनॅशनल लेवलाचें आनी तें आमकां सगळ्यांनी गोंयांत पळयलां की ह्या लोकांक इंटरनॅशनल लेवलाचेर रिकॉग्निशन मेळिल्लें आसा इतकी सुंदर त्या लोकांनी बरोवन दवरलें आसा सो म्हाजें एक सगळ्या आमच्या दर्शकांक सगळ्यांक पळोवपाक एक रिक्वेस्ट आसा की वाचपाचें आमचे SBOचो एक स्क्रीन रायटर आसा जॉर्ज मार्टीन म्हाका दिसता जॉर्ज मार्टीन द बेयर्ड म्हणटा ताणें अशें म्हटलेलें आसा खंय तरी आय वॉज जस्ट थंय रिफर करतालो हांव की येस तो मनीस मरतना खंय जो वाचक जो आसता बरो वाचक तो मनीस मरतना तो एकटो मरण तेणी खूब आयुश्य खूब लोक जगलेले आसता तेणी आणि जो कोण बाबडो वाचना पळय तो एकटोच मरता सो पुस्तकाच्यान If I remember correctly, the quote goes as a man who reads lives 1,000 lives. A man who doesn't lives only one. Correct. That's George R. R. Martin's quote. करेक्ट सो म्हाका दिसता पुस्तकाच्यान म्हाजे नाते अशें खूब आमचे घनिश्ट आसा आनी किशोर ही चळवळ खूब मोठी जावपाक जाय वाचनाची. म्हाका दिसता तुमी तिगाय जाणांनी वाचनाचें म्हत्व आनी वाचनाचें कितें गरज आसा ही तुमी स्पश्ट केल्या पूण म्हाज्या आयुश्यान अदर दॅन टेक्स्ट बूक जर पयलें पुस्तक हांवें पुस्तक म्हणून वाचलां जाल्यार ते श्यामची आई साने गुरुजीचें आनी तुका सांगता म्हणजे म्हाका अजून उगडास येता की त्या वयार म्हणजे पयली ते चवथीचो हो काळ आनी श्यामची आई पुस्तकाचेर परीक्षा जाताल्यो आनी प्रमाणपत्र मेळटा त्या श्यामची आई पुस्तक वाचल्या नंतर अरे हेतून कितें तरी चुकलां म्हणजे वाचीन रावप 3-3, 4-4 फावटी आनी अक्षरशः ते एजीक पुस्तक वाचून रडप हो अनुभव हांव केन्नाच विसरूंक शकना
श्यामची आई हे माझे पहिले पुस्तक साने गुरुजींचे आणि त्या पुस्तकान संवेदना मनशाची कितें आसता म्हणजे त्या एजीर ती संवेदना अजूनपर्यंत तुझी भितर दिश्टी पडटा. येस श्यामच्या आई पुस्तक दॅट क्रेडिट गोज टू श्यामची आई. श्यामची आई. श्यामच्या एक पुस्तक जें आसा न्ही तें म्हणजे मी सांगपाचें म्हळ्यार ते एक आतां ते 50 रुपयान अवेलेबल आसा आतां ती हांवें कितलेशेच पर्सनली कितकेशेच लोकांक ती गिफ्ट दिल्ली आसा Yes, हय, yes. इतकें सुंदर definitely. पुस्तक, ते वाचचेच. या ना हांव सोंपयतना इतलेंच म्हणटा म्हजो वेळ सारको सोंपला. तुमी भाई मावजाचो उल्लेख केलो. ज्ञानपीठकार गोंयाक कोंकणीक मेळिल्लें ज्ञानपीठ. सो भाईचो वाचनाचेर एक कोट आसा बरोच की वाचन मनशाक मनशा मदीं मनीस जावन जिवंक शिकयता. येस परफेक्ट. आय थिंक हांव इतल्याचेर थांबतां आनी भाई मावजाच्या ह्या कोटाचेर थांबतां. हो मुवमेंट घेवन आमी तुमचे म्हऱ्यांत येतले. प्रत्येक गोंयकाराचो हातभार जाय, सहकार्य जाय आनी प्रत्येक गोंयकारान आमची एकूच अपेक्षा आसा वाचल्यार पुरो. हांव इतल्याचेर थांबतां. किशोर पांडुरंग जोयल, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग मी ऑन दीस रावंड टेबल. पळयत रावात प्रुडंट.